Quando preghiamo siamo in sintonia con la misericordia di Dio. Misericordia in confronto ai nostri peccati, no? Che con noi è misericordioso con noi, ma anche misericordia con tutti coloro che hanno chiesto di pregare per loro o che noi vogliamo pregare in sintonia con il cuore di Dio. Questa è la vera preghiera. In sintonia con la misericordia di Dio, quel cuore misericordioso. Chi non ama il fratello non prega seriamente. Qualcuno può dire in succo di odio non si può pregare, in succo di indifferenza non si può pregare. La preghiera soltanto si dà in spirito di amore. Chi non ama non fa finta di pregare, o lui crede che prega ma non prega, perché manca proprio lo spirito che è l'amore. E con questo spirito la preghiera è feconda, perché andiamo con umiltà davanti a Dio a pregare per tutti. Invece il fariseo pregava in modo superbo. Ti ringrazio, Signore, perché io non sono come coloro peccatori, io sono giusto, faccio sempre. Questo non è preghiera, questo è guardarsi allo specchio. Nella realtà propria no, guardarsi allo specchio truccato per la superbia.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून मिनिनो फेर्नांडीस हाच्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फिलोमेना फेर्नांडीस. देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. डायनोरा मिस्किता आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच एलिसन आनी मनविरा बार्बोजा आपल्या लग्नाचो दीस मनयता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं जीं कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात वो लग्नाचे दीस मनयतात तांचे पासत मागुया. आयज आमचे फिरगोजेन लग्न जावपाचें आसा पिटर डिसोजा आनी नेत्रा डिसोजा. तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. फाल्यांच्या दिसाक आमच्या गोंयचो लिबरेशन डे जावपाचो आसा. आनीक जायते जाण आयज गोंयकार जे प्रोजेक्ट्स आसात ताचेर आपलो निशेध मारूंक आयज जावन सुरू करतात. तांचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. देवान तांकां राखूंक सांबाळूंक आमच्या तरणाट्यांचेर आशिर्वाद मागुया. आमच्या तरणाट्यांनी सगळें जें कितें बरें आसा ताचे पासत उबी रावूं. आमच्या सरकाराचेर आमी आशिर्वाद मागुया. आमच्या सरकारान सगळ्यो वस्तू बरे भशेन समजून घेवंक आपणाक जाय तशें न्हू पूण लोकांक जाय ते भशेनूय करूंक तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. हेर सगळी आमची मागणी हे मिसाचे भेटेन. आयज दुसरो दीस आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचे परबेच्या नोवेनाची आमी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडूंक येतलो. ही देवाची येवजण सहकार करूंक देवान दोगा मनशांक खेरीत भाशेन आपले येवजणेंत सहकारी कशे ओ बागेली कशे घेतले. पयली आमची आंकवार माय आमची माय मारिया तिका देवान पयले सुवातेर ह्या आपली बागेली केली सोडवणेच्या कामान. दुसरे सुवातेर आमी जाणां बागेवन जुसे ताणें देवाचे येवजणेक खालतीकायेन पयले सुवातेर आपलो सहकार दिलो आनी मारयेक आपली पोतीर म्हूण मानून घेतली. जेन्ना देवदूत ताचे सोशी आयलो आनी ताका आपले येवजणेंत बदल करूंक ताणें विनोती स्वप्नान केलें तेन्ना जुजेन खालतीकायेन मारयेक आपणायली आनी देवाची आवय करूंक तिका किरीत भाशेन सहकारी तो जालो. आमी देवाच्या वावरांत दिसपोटी ह्या संवसारांत जियेता बाबा भयणीनो, तर आमी सहकारी जावंक देवाच्यो येवजण्यो न्हूच आमच्या जिवितांत पूण आख्या संवसारांत त्यो सहकार जावंक आमी किरीत भाशेन आमचो तेंको दिवंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेर सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या अपराधा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून
आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. सुम्या काकुतकोर, Somia kakutkur. क्रिस्ता काकुतकोर, Krista kakutkur. सुम्या काकुतकोर. Somia kakutkur. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, पातकान आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यान देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या सोलमाक आमी अंतरिकून रावता. हे सोलमा उद्देशी आमकां सुटका दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूच चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. जेरमियस प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पोले, हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांतो उत्पन्न करतलो. ते दीस लागीं पावतात. तर एक कोरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भोक्तीपण सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल विश्वासान जियेतलो आनी ह्या नांवान ताका उलो करतली. सोर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण. पोल्यात लोक आनीक केन्नाच म्हणचो ना, ज्या सोर्वेस्पोरान इस्रायलाच्या पुतांदवांक इजिप्टांतली भायर काडली तोच जिवो देव. पूण अशें म्हणटलो, ज्या सोर्वेस्पोरान इस्रायलाच्या गरोण्याची संस्थीक जंय ताणें तिका शिबडायलोली त्या उतरां गांवांतली आनी सगळ्या देशांतली आपल्या खाशा देशांत परतून पावयली तोच जिवो देव. अशें घडोवन येतले ते दीस लागीं पावतात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सोडवणणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. परतून म्हणुया, सोडवणणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. देवा, राजाक तुजें शाणपण दी. तुजेच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. सोडवणणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. उलो मारतल्या गरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. सोडवणणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. सोर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव तर जावं तो एकलोच करता विजमिता. ताच्या वैभवी नांव सदांकाल व्हड जावं. ताचे मोहिमेन बरोन आख्खो संवसार. जबाब. सोडवणणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. उद्गार. इस्रायल गरोणेचो फुडारी तूं. सिनाय दोंगरार मोइजेसाक तुवें समूर्त दिली. तुजो हात विस्तारून आमची सोडवण करूंक ये. Soy, 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 soy,
तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोगे. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी, ताची आवय मारयेक आनी जुसेक लग्नाचें उतर जालें, पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेत जालोली मेळ्ळी. तिच्या पुतीन जुसेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुसे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवता. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेसू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोशेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवाद चली गर्भेत जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुसेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, देव तरेकवार भासांनी आमचे लागीं उलयता. जायत घडयेक आपली येवजण कशी आमी सहकार करतली तो देव आमचे उद्देशी ती संपूर्ण करूंक वावुरता. आनी अशें करूंक देवान पयले सुवातेर मारयेक विचून काडली. आपल्या पुताची आवय जावंक पयले सुवातेर तिचो वैकार ताणें घेतलो आनी उपरांत ती देवाची आवय जावंक गर्भेस्त आसली. जुजेक किरीत भाशेन देवान ह्या आपल्या पुताचो बापूय कसो विचून काडूंक ताणें नेमलें. आनी जेन्ना जुसेक गमलें की मारिया गर्भेस्त आसा, आंकवाद चली ती, आपल्यान कसलोच तिचे लागीं संबंद जोडूंक ना, तरी पुत्यान ती गर्भेस्त आसा, जुसे दुबावलो ना, पूण किरीत भाशेन आपली परंपरा आसा ती सांबाळूंक आनी तिचो मान राखूंक तिका गुप्ती सोडून दिवंक ताणें येवजिलें. अशें आसतना देवदूत ताचे सोबे आयलो आनी म्हणूंक लागलो, जें कितें तूं करता तें सारकें न्हय, कित्याक देवाची येवजण तुवें सहकार करूंक आनी देवाच्या ह्या कामांत भागिली जावंक तुका देवान विचून काडला. अशें आसतना बाबा भयणीनो, जुसेन सगळे आपले खालतीकायेन देवाचे येवजणेक कान दिवन आपलो फुडाकार ताणें घेतलो आनी मारयेक आपली पोतीन कशी सांगाती म्हूण ताणें घेतली. बाबा भयणीनो, खालतीकायेचो मनीस, देवाच्या उतराक सदांच पाळो दिवपी मनीस, भावार्थाचो मनीस जुजे जावन आसलो. आज आमकां एक नमुनो, जायते फावटी देवाचे येवजणी आमच्या जिवितांत तरेकवार वस्तू वरवीं, तरेकवार घडण्यां वरवीं, तरेकवार ह्या संवसाराच्या वस्तू वरवीं आमकां दिश्टी पडटात. ह्या वेळार आमचें मन घुस्पता, ह्या वेळार आमी दुबावता, ह्या वेळार जायते फावटी आमच्या जिवितांत देवाक आमी शेणटाव आनी केणटाव. असले वेळार कशे तरेन आमी भावार्थ दवरचो आनी देवाचे येवजणेक आमी सहभागी जावचें ह्या जुसे आमकां शिकयता. कित्याक जें आमचें सगळें घडना तें देव आमचे वरवीं करूंक सोदता. जें आमचे वरवीं आमी जायते फावटी चिंतिना तें देव आपल्या येवजणे वरवीं आमी मनीस म्हणटकच आमच्या बरेपणाक तो करता. जायते फावटी बाबा भयणीनो, आमी देवाची येवजण सहकार करना, देवाचे येवजणेक आमी भागिली जायना, वो आमी सहभागी जावचे बदलेक आमी निसणटणाक फुडाकार दिता, आमी दुसऱ्यो वस्तू करूंक जायते फावटी फुडें सरता. असले वेळार आमचेंच निसणटण, आमचेंच उद्रुश्ट, आमचेरूच वायट येवंक आमी बाबा भयणीनो पयले सुवातेर फुडाकार घेता. देव आज जुजेक आमकां एक नमुनो कसो दिता. भावार्थान आमी देवाचे येवजणेक सत मानूंक, दुसरे सुवातेर आमी देवाच्या वावरांत सहभागी जावं.
तिसरे सुवातेर जो सोडवंडार येवचो आसा तो आमकां सगल्यांक पातकां मेकळी जिवंक आदार दिता. म्हणटच पयले सुवातेर आमचें पातक आमी सोडून दिवंक आनी आमी देवाक सगळी खालतिकायेन आमची मान बागोवन देवाच्या ह्या सगळ्या वावरांत वांटो घेवंक. जायते फावटी बाबा भयणीनो, आमकां जाय तें आमी करूंक सोदता, आमच्या मनांत आसा तें आमी चलोवंक सोदता, आमकां जें कितें फायद्याक पडटलें तें आमी शॉर्ट टर्म अशें म्हणून आमी तें चिंताव आनी करता. असले वेळार देव आज आमकां एक नमुनो दिता जाचे वरवीं आमी आमचें जिवीत सारूंक, जाची देख घेवन आमी फुडें वचूंक, जाका आमी आमचो किरीत भाशेन एक जिविताचो माज करूंक. तर जुजेक बाबार्थाचो मनीस आमी पाचारता तेन्ना ताणें देवाचे वचून एक सगळे खालतिकायेन आपणायली आनी ती आपल्या जिवितांत सहकार केली. बरे भाशेन जेजूक ताणें शिकोवन दिली, बरे भाशेन एक बापूय कसो तो वावुरलो, बरे भाशेन ताका वयर काडलो. आमी ह्या देवाचे येवजणेक सहकार्य जावंक, आमी देवाचे येवजणेक सहभागिली जावन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक आमी सुफोड करूंक आनी देवाचें राज ह्या संवसारांत हाडूंक आमी विस्तारूंक पावूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. Cielumia sove, amci causa dovolta, sukani dosurangele, Jesu tuka betuka. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्यातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मम्मीक आमच्या आनी पयस शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुका भेटयता ते बोली वरवीं आमीच तुका मानो. मोरनादीक सोयम घेवन आमच्या मोरनादीकपणाचेर तुज्या पुतान जैत वेले, तो ताच्या सासनीक जिवितांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत येतात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वर्षा करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काडयन सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पुरगुटले. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पुर्बेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळू आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या पुर्वमान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड
आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसभरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट परगोटुया. Gesù melo, Gesù Gesù sarà, Gesù viene dolo. Gesù melo, Gesù Gesù sarà, Gesù viene dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय सल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा, सूर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. तुझे राज आमचे मोदे येवंक, देवाचे राज किरीत भाशेन ह्या संवसारांत विस्तारूंक जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां. कोतकोत्यान धीर घेवन जेजून शिकयलेलें प्रार्थून सगळीं बरोबर हात जोडून म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां काडीक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरोवशे नत्रेक तावन तर आमकां तुजे उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतली आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती.
ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्यावा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पोवे संस्कारान बोबोई संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. हांव मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करतां. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक म्हज्या घेवन आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेतां. हे घडयेक हे घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता तुका वेगळटा आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. दिवं नाका. आमेन. Moka Jesu yo tuyo Baba buri betokyo Kalsatam chara okyo Jivitam che bukyo Otai tu chiditudi Usmora bahar tuji Somos tu sonacavi Favoritly polaki Gotai tuji ditumi Uswonam kahar tuji Somos tu sonacavi Favoritly polaki Jesu yo Lava bueni petokyo Kalsanam cara bokyo Jivitam che godrokyo प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुज्या घरांत एकठांय जावन आनी तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन तुजी कोणवाडाय आमी चाकूंक पावल्या. आमची सोडवणीची दोबाची परब लागीं आसा. ती परब फावो ते भक्तीन समोरमूक आमकां तयार करून आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या अख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक, हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक
आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यांच्या दिसाक आमच्या गोंयचो लिबरेशन डे, 60th लिबरेशन डे सेलिब्रेशन जायतीं आसात. खेरीत भाशेन आमी लिबरेट आजून जाल्या काय हाचेर आमी जण एकल्यान प्रश्न करचो. खरें लिबरेशन आमकां केन्ना मेळटलें काय हाचे विशीं जायतीं जाणां आयज देवा लागीं मागतात, प्रश्न करतात, तरणाटीं उलयतात. खरें लिबरेशन आमकां जाय आनी ह्या पासत हें लिबरेशन डे सेलेब्रेट करपाक जायत्या जाणांनी वेगवेगळे तरेन आपले उपाय काडलेले आसात. सरकार एके भाशेन करता, पोरजा तांचे बराबर आनीक एक भाशेन हें सेलेब्रेशन करता. जाल्यार आयज सांजे तावन सुरू करून एक जागरण कशें दवरून सेलेब्रेट करपाक आरोसी हांगासर एक सेलेब्रेशन दवरलेलें आसा. तुमकां जरी तर खुशी जाल्यार तुमच्यान तातूंत भाग घेवं येता. आनी 19 सकाळची परेड जातली ताका घडये आमी सगळ्यांनी वचूंक जायना, पूण सांजेर तरणाट्यांनी खेरीत भाशेन हो सेलेब्रेट करपाक, आमचें लिबरेशन डे सेलेब्रेट करपाक दनपारच्या वेळार हो कार्यक्रम कसो दवरला. दनपारच्या 2 वरांचेर सगळ्यांनी पणजे पावचें हो उलो तांणी मारलेलो आसा. ह्या तरणाट्यांच्या उल्याक आमी कान दिता. तुमकां ज्या कोणाक खुशी आसा लिबरेशन डे, खरें लिबरेशन डे सेलेब्रेट करपाक ह्या तरणाट्यां बरोबर आमी सगळीं या. म्हणटच 2 वरांचेर पणजे बस स्टँडाचेर येवपाक तांणी मागलेलें आसा. तांचे बरोबर आमी सगळीं फाल्यांच्या दिसाक जमा जावया आनी आमचो लिबरेशन डे, गोंयचो लिबरेशन डे मनोवया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें नांव. Aicolea utracea uzmana, Sosara pravi usuksan, Jivitacha ubia postan, Sosara pravi usuksan, Ekas moga nahani bavata, Sodas gori Krista uzaucha, Zaznacza dziewięta wagi, Tua casa ma gordonia, Eka w moka na anima warta, Sota skóri Krista uzaucia, Zaznacza dziewięta wagi, Tua casa ma gordonia. ऑस्ट्रेलियाचो हांबरी बाप गोंया येतलो, आमकां सगळ्यांक दुयेंत करून उडयतलो. ऑस्ट्रेलियाचो हांबरी बाप गोंया येतलो, आमकां सगळ्यांक दुयेंत करून उडयतलो. नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका, गोडशाचो दुल्लो खावन मरूंक नाका.
नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका कोळशाचो दुल्लो खाऊन मोरूंक नाका वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका कोळशाचो दुल्लो खाऊन मोरूंक नाका 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 डबल ट्रॅकिंग नाका कोळशाचो दुल्लो खाऊन मोरूंक नाका ऑस्ट्रेलियाचो हांबरी बाप गोंया येतलो आमकां सगळ्यांक दुयेंत करून उडयतलो वास्को साकून हुबळी वचूंक रेल्वे दोतलो डबल ट्रॅकिंग केल्यार गोंयकार फटवतलो धाडाय रे ईमेल धाडाय रे बिजुड कित्याक जाताय रे ईमेल धाडाय रे